ती कितें जालें टेंडर जाल्लें आहा न्ही ती जर थोडी वाद आहा ही एरिया आसा पण तो टेंडर जावन दी हांव जी आमची टँक आहा गोल्ड टँक आहा ती रिस्टोर करूया हां ही हय सर प्रपोजल आमकां दिवपाक आसता मिनिस्टर फॉलो डिस्कशन जालें ते पायपलायनीचे आणि मागीर न्यू पायपलायनीचे ते प्रपोजल एक कॉपी आमची सगळ्या ऑफिसांत धाडटल्या आणि मागीर ते सांगतात सर आयज तुमची कुठल्याय PWD वांगडा मिटींग जाली कितें डिस्कशन जालें ना पळय सांगपाचें म्हणल्यार आमची कोर्टांनी कॉन्फरन्सीन आमकां लोकांक उदकाचो भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी एवरी टायम लोकांनी आमकां कमेंट येता उदक येना प्रेशर ना अशें जायते आमचे कोर्टांनी प्रॉब्लम जालो आनी म्हाका हो प्रॉब्लम हांवें पयल्यान कळलेलें म्हाका हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय हांव जाणा आमच्या उदका लोकांक बारीक बारीक लोकांक जायते उदकाचे प्रॉब्लम जाता ताकाच लागून आयज आमी येयल्लो मागीर JE येयल्लो AE येयल्लो वॉटर डिपार्टमेंटाचे ते कडेन आतां डिस्कस केलां आनी आमचें बरेंच आमचें डिस्कशन जालां बरें म्हाका दिसता 2 वरां आमचें डिस्कशन जालां आनीक कशेंय तरी करून आमकां हें सोल्युशन काडपाक जाय कित्याक आमकां लोकांक प्रॉब्लम जायना हांव जाणा आमची कोर्टाली कॉन्फरन्सी घरां वाडत आसा आनी ते प्रमाणे आमकां ते जी फॅसिलिटी जे लोकांक दिवपाक जाय तशी ती करपाक जाय म्हाका दिसता आमकां टँक जाय टँक बरी आमकां एक लुगारूय जाय ती टँक बांदतलो एक लुगार जाय हांव आमचे कोर्टाली कमदाद आसा जावं आमचे KLOC कमदाद आसा हांकां रिक्वेस्ट करून एक म्हाका दिसता 1000 स्क्वेअर मिटर आमकां जमीन जाय जी आमकां टँक मेळटा आमकां प्रॉब्लम सॉल्व जातलो जाल्यार पयलीं सद्या लुगार जाय आमकां आमच्या कमदादीचो आमकां आदार जाय आनी कमदादीन तो दिलो जाल्यार आमकां जायते प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता आनीक बारीक बारीक लोकांचे जायते इश्यू आसा घरां थोड्यांची प्रेशर येना घरां हायटीन वयर आसा दोंगरार आसा ताका लागून मातशें थोडे म्हाका दिसता एक 1000 घरां आसले जाल्यार एक 100 लोकांचो प्रॉब्लम आहा कित्याक ताका प्रेशर पावना ती घरां वयर वयर आसा आनी बिल्डिंगां येयली म्हणटकूच बिल्डिंगेक वयर फ्लॅटान उदक चडना ताका थोडेशे प्रॉब्लम जाता हांव जायना अशें ना पूण हेवूय आमी सॉल्व करतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी डिस्कस केलें ते प्रमाणे आमकां एक जमीन जाय एक 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन जाय आनी आमकां टँक बांदपाक आनी टँकीन बांदलें जाल्यार आमचे सगळो जो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व जातलो म्हाका दिसता सर आनी कितें मेजर डिसिजन जालें बिसायड्स आनीक बाकीचे हांव काल आमचे टँकीर गेलो पळोवपाक आमची सोत्रान एक टँक आसा तिका हांव पळोवपाक गेलो ती टँक म्हाका दिसता आसा बरी हांवें ताका सांगलां जाता तितले बेगीन जी टँक आसा ती आमची थोडी एरिया तर पावतली कवर जातली ती आमी रिस्टोर करपाक हांवें ताका रिक्वेस्ट केला आसा आनी ताणें तो प्रोसेस आतां आमी स्टार्ट करता म्हणून सांगला पायपलायन रिप्लेसमेंटाचो प्लॅन पायपलायन ओल्ड पायपलायन हय आनी थोडीशी कितें आसा पायपलायन जी रिप्लेसमेंट थोडी आसा ते म्हाका दिसता पयलीं तेणी घातलेली आनी म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंट जी ती पेंडींग आसा अशें म्हाका आतां इन्फॉर्मेशन दिल्लें हांव ते CMा कडेन वचून हांवें सांगलां की तें स्टेटस कितें आसा तो म्हाका दी म्हणून सांगला आनी हांव तो स्टेटस कितें पळोवन ते म्हाका ऑफिसरान सांगला पूण दिता म्हणून आनी मागीर तें फायनान्सचें कितें पेंडींग उरलां तें हांव CMा कडेन विचारून हांव तें सॉल्व करून घेतलो जातलें तितले बेगीन मॅडम आयज म्हणजे PWD मिटींग जाली MLA आनी ZJ आनी so what are the basic issues faced by the tribal constituency? See, today our MLA along with the newly elected ZP member, they have taken the good initiative of calling all the water department officers. Carl sir, no, आमचा MLA personally also on सगळे tanks inspect केले before calling the officers. So he was in the एक positionाच्या आलेलो so that we can discuss what were the issues. Now there were many things that were discussed. The main thing is alternate pipeline which has been pending issue long back, maybe a year before.
सो सरान सांगला तुमचे प्रपोजल्स जे तुम्ही घातले जे पेंडिंग आहा ते इमिजिएटली आपणा कडेन दी एंड ही हॅज गिवन द अश्युरन्स की आपण फर्दर ऑफिसा कडच्यान सो वेर एवर द डिपार्टमेंट हुई हॉल्ट जालो आहा ते तुमचे क्लियर करून हाडून सो दॅट आर विलेज शूड नॉट दे शुडंट बी द स्कॅसिटी ऑफ वॉटर. सेकंडली द इशू दॅट दे आर सेइंग इज द PWD जे ऑफिसर्स असतात ते सांगतात की WRD तांकां उदो एक्चुअली इट शूड बी 10 MLD तितली जायना इट इज कमिंग ओनली 3 MLD. Now this if we tell the local people they will not understand, so that's why what we said sir has told them that we will have a joint meeting along with the WRD and Salauli officers whoever are there. Sir आमकां हें उदो लेस कित्याक पावता जे पावपा जाय आसलेलें तेच्या हाफ तिकून न्हू लेस देन दॅट इट इज कमिंग. सो दीज आर द टू इश्यूज द मेन इश्यूज. द थर्ड issue that what they have demanded is there should be tanks. Now for that tanks, as sir has said, most of the areas have been identified. They need around 800 to 1000 square meter for each tank. So तो 4-5 tank आहे तो झाले जाल्यार overall आमची कोर्टालींग तो report 24 hours उदो येता म्हण that is what they are assuring us. So I think and sir has even shown very keen interest that हे तरू सरान सांगला आपण जाता ते भाशेन गव्हर्नमेंटा कडच्यान हें करून that he will make it a point that जाता तितले बेगीन आमकां टँक्स तो हें करतलो म्हणून. Another one important issue that what we have discussed is because of the multi-dwellings. Now what the officers are saying is all the panchayats are issuing multi-dwellings such a. So what the officers have recommended us is before giving the occupancy to ask for the water availability certificate from the department, which is very good suggestion from their part, and definitely at least for Amchi Panchayati we are going to make it now. We are going to take a resolution before issuing any occupancy whether the new body येताय तांकां मल्टी ड्वेलिंग्स येताय तांकां उदो पावचणे पयलीं आमकां लोकल्सां उदो आसतलें वचपाना then only we are going to give it to the Amchi village in and sir has given the assurance that he will talk to all the panchayats and he will make it a point ki before giving this multi-dwelling that water availability certificate should be brought from the department. Secondly, another thing very important what sir has stressed is individual complaints jadna aata hai. Sir has questioned them what are the action that they are going to take. The officials what they have told is तेमी सांगला की इंडिविजुअल तेंची नावां आनी फोन नंबर्स दी देन द ऑफिसर दे देमसेल्फ आर गोइंग टू कम टू देयर हाउसेस एंड सी द एक्चुअल रिजन. बिकॉज काल एक इन्सिडेंट जाला, आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन द नेम. इतली व्हडलो बोवाड केलो की उदो ना होल विलेजा उदो ना गो टू सी तेगे मिटरा कडेन कितें तरी कचरो कितें तरी एक्युमुलेट जालो आनी इट वॉज ओनली हीज हाऊस दॅट वॉज नॉट गेटिंग द प्रेशर. सो हे भाशेन जावपा जायना की फॉल्सली लोकां मिसगायड करपा जायना की आख्खी विलेजा. ओके समटायम्स वन्स इन अ मंथ ऑर टू समटायम्स हॅपन्स प्रेशर जायना दॅट वी कॅन अंडरस्टँड बट इंडिविज्युअली जर तर आतां सरान ते वॉटर डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरान सांगला इंडिविज्युअली टू गिव अस द नेम्स एंड द नंबर दे आर गोइंग टू कॉन्टॅक्ट देम. सो हांव मागतलें सगळे विलेजा जाय तुमच्या पंचा कडेन ओ तुमचे कोण ऑफिसर or to the sir's officer तुम्ही तुमचं फोन करून इन्फॉर्म केले की तुमकां उदो येना so that the punches or the MLA's office can coordinate with the department. बेटे साहेब सर आयज तुमची हांगा मिटींग जाली आनी जायते फावट हांगा काही बोवाळ पडलेलो आसा हाजे पयलीं जाल्लो आसा. आयज कितें डिस्कशन जालें आनी वॉट आर द स्टेप्स गोइंग टू बी टेकन? पळय कुट्टाळे मातशी हेवी एरिया आसा पळय थोडी पॉकेटां आसा ज्या जाग्यार केन्ना केन्ना उदकाचो इश्यू जाता आनी पूण आज आमी जी मिटींग घेतिल्ली ती ताजेर आमी सगळेच पॉयंट डिस्कस केल्या कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाता आनी थोडी प्रपोजल आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक धाडिल्ली आसा की सरान सांगलां आपूण फॉलोअप करून पास करून घेवनाका म्हणून. ताजे बारीक 5 स्पॉट्स आमी आयडेंटिफाय केल्या ज्या जाग्यार टाकी जर घाल्यो जाल्यार खुबसो इम्प्रुवमेंट जावपाक शकता. आतां आमचें सप्लाय इज लिमिटेड फॉर 6 to 7 hours. सो ह्यो टँक घालून तातूंतल्यान स्टोरेज करून लोकांक फॉर मोर आवर्स इवन सम एरियाज वी कॅन इवन गो फॉर 24/7. सो तें एक प्रपोजल आमी डिस्कस केल्लें आसा. आनी जी ओल्ड नवी प्रपोजल आमी केलां ती जर जालें कित्याक विलेज इज ग्रोईंग म्हणजे कम्पेर्ड टू म्हणजे बाकीचो गोवा पळयलें जाल्यार आय थिंक सांकवाळ आनी दाबोली दीस 2 areas आर ग्रोईंग लायक एनीथींग आनी किपींग वीथ द पेस आमी वी हॅव टू इन्क्रीज अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. सो त्या दृश्टीन आमी आज इन डिटेल प्रत्येक पॉयंटाचेर डिस्कस केला. देर इज वन टँक सरान सांगलां की ते तुमी परतीक म्हणजे वीच इज नॉट इन यूज बिकॉज इट वॉज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड अंडर ओपा सिस्टम. मागीर साळावलीचें उदक जातकीर आनी हायवे जातकीर ती टँक बंद पडल्या.
सो ती कमिशन करपाची ताणें रिक्वेस्ट केला तें आमी घेतले. सो अशे खुबशे पॉयंट डिस्कस केले आनी पूण जी थोडी आतां घरां येता ती दोंगराची येता. सो विदाउट कन्स्ट्रक्टींग टँक्स त्या दोंगरा वयल्या घरांक आमकां उदक दिवपाक मेळपाना. सो त्याय दृश्टीन सगळे पॉयंटाचेर डिस्कशन जालें. थँक्यू सर. Thank you very much.